ताची उर्बे भरीत परबी। आणि आता खबरो विस्तारान। आयज आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांची 101वी जयंती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज राष्ट्रीय राजधानी सदैव अटल ह्या तांच्या समाधीचेर फुलां ओंपून श्रद्धांजली दिली। आदले उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, भाजपाचे कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नबीन, दिल्लीचे मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता आणि केंद्रीय मंत्री, खासदार तशेंच आमदारांनी आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांकां आर्गां ओंपली। आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या 101व्या जयंती निमतान आयज सुशासन दीस मनयतात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज लखनौत प्रेरणा स्थळाचें उक्तावण केलें। थंय एकाच खेपे 3 महापुरुषांची प्रतिमा स्थापीत केल्या। अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांची प्रतिमा थंय उबारल्यात। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो गरीबों के लिए काम किया, गरीबों की चिंता की कि अंत्योदय जो पूरे वर्ल्ड में जो अंत्योदय पर सारी सरकारें काम करती हैं, उनकी स्टेचू वहाँ पर लग रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिस तरह से कद था, उस तरह की कांच की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित होना, उनके साथ में दीनदयाल उपाध्याय जी जो अंत्योदय के इन्होंने विचारधारा रखी, हर व्यक्ति अंत्योदय तक पहुँचे, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की है कि एक राष्ट्र होना चाहिए, एक ध्वज होना चाहिए, कश्मीर हमारा है, इस पे उन्होंने बलिदान दिया है। ऐसे महापुरुषों का सम्मान करते हुए आज हम सबके लखनऊ का गौरव बढ़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष दोनों उनको अज्ञात शत्रु कहा जाता था, तो अटल जी की मूर्ति की स्थापना से एक बड़ा उत्साह है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थळाचे उक्तावण आयज लखनौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जाले। अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांच्या प्रतिमांचे अनावरण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाले। प्रधानमंत्र्यांनी तिनूय फुडाऱ्यांच्या प्रतिमेक फुलां घालून तांकां आर्गां ओंपली। ह्या वेळार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, उत्तर प्रदेशाचे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि हेर फुडारी हजर आशिल्ले। भारताच्या आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जयंती निमतान सुशासन दीस मनयतात। ते निमतान आयज ह्या प्रतिमांचे अनावरण आणि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थळाचे उक्तावण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाले। लखनौची ही भूंय आयज प्रेरणा भूंय जाल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें। लेकर भी आता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी, इन दोनों महापुरुषों ने भारत की अस्मिता, एकता और गौरव की रक्षा की और राष्ट्र निर्माण में अपनी अमिट छाप छोड़ी। साथियों, आज 25 दिसंबर को ही महाराजा बिजली पासी जी की भी जन्म जयंती है और पिछले 11 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके एक सामान्य नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अंत्योदय के उस स्वप्न को साकार करने वाले और सरदेव अटल जी के सुशासन को मूर्त रूप देने वाले इन तीनों महापुरुषों की इस विरासत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में भारत के शिल्पकार, आधुनिक भारत के शिल्पकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन आज लखनऊ की इस पावन धरा पर हुआ है। सुशासन दिसाच्या पूर्व सांजेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं निवड जाल्ल्या तरणाट्यांक नेमणूक पत्रां भेटयली। राज्यांतल्या सरकारी विद्यालयांत 89 सहाय्यक शिक्षकांची कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं निवड जाल्या। हातूंतल्यान सरकारी रोजगारात पारदर्शकता आणि
आस्पावीतपणाच्या सरकाराची लागणूक दिश्टी पडटा अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. गुणांचेर आदारून निवड आनी समान संदी वरवीं गोंय सरकार सुशासनाची बुन्याद घटमूट करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या 101व्या जयंती निमतान भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चान तांकां आर्गां ओंपली. पणजे मांडवी न्हंयवेल्या अटल सेतू लागीं ही कार्यावळ जाली. ह्या वेळार अटल सेतूचेर दिवे पेटोवन तांकां आर्गां ओंपली. अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या जयंतीच्या पूर्व सांजेर काल सांजे ही कार्यावळ जाली. ह्या वेळार भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट टाणावडे, आमदार संकल्प आमोणकार, जिल्लो पंचायत वांगडी सिद्धेश नाईक आनी पक्षाचे संख्येन हजर आशिल्ले. हे नाव समेस्त भारतानच न्ही तर सगळे जगाचेर प्रसिद्ध आसा. असे क्वचितूच मनशां आसा ती जन्माक येतात आनी आपले एक नाव दवरून वतात. आनी आमी खूब लकी आसात कारण अटल बिहारी वाजपेयी हे फक्त भारतीय जनता पार्टीचेच न्हय तर समेस्त भारताचे आनी त्याच बरोबर जगाचे एक प्रेरणास्थान जालें. तांणी जो वावर केलो तो कार्यकाळ आसा त्या कार्यकाळाक 100 वर्सां आता तांचे जन्मशताब्दीच्या निमतान आमी याद करतना भारतरत्न तशेंच तांकां मानद डॉक्टरेट मेळिल्ले अशे एकमेव पार्लिमेंटरियन म्हणजे हांगा सांसद म्हणून पार्लिमेंटरियन उत्कृश्ट पार्लिमेंटरियन म्हणून गौरव केलो आनी त्याच बरोबर अनेक देशाचे गौरव प्राप्त जाल्ले अशे अटलजी आमचे खातीर भारतीय जनता पार्टी खातीर एक उर्जा स्रोत आसा. अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या फोटो दवरून तांच्या कुशीक पणट्यो लायल्यो आनी अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या फोट्याक फुलां ओंपून तांकां आर्गां ओंपली. याद करताना आमच्या प्रायम मिनिस्टर जो मेन त्या टायमाचेर जेन्ना तो प्रधानमंत्री जालो भारतीय जनता पार्टीचे फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर आनी ताणें फर्स्ट जो हातीन कामां घेतली ती आमची रस्त्यांची नॅशनल हायवेज आनी ती गांवांनी रस्ते करपाक लागले. आयज आमी तेन्ना जी परंपरा सुरू जाल्लेली जी अटल बिहारी वाजपेयी सुरू केलेली ती आयज पर्यंत आमी पळयता आख्या देशा भितर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज जे डेव्हलपमेंट जाल्लेले आसा आनी तेच्या फाटल्यान आमचे सद्याचे प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीन जे इन्फ्रास्ट्रक्चरा भितर एक रेव्होल्युशन तयार केलेलें आसा आख्या इंडिया भितर. राज्यभरात आयज व्हडा उमेदीन नातालांची परब मनयता. मध्यराती राज्यांतले इगर्जेत मीस जाले आनी जेजू क्रिस्ताचो जल्म मनयलो. नाताळा निमतान इगर्जेत भौशीक सुवातो तशेंच क्रिस्तांव भावनांनी आपल्या घरात आकर्षक रोशनाय केल्या. तशेंच क्रिसमस ट्री आनी नेकेत्रां लायल्यात. वेगवेगळ्या सुवातांनी जेजू क्रिस्ताच्या जल्माचे देखावे आनी गोठे उबारल्यात. दिवचले अवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्चेत मध्यानराती जेजू क्रिस्ताचो जल्मदीस मनयलो. हे निमतान विद्युत रोशनाय आनी नखेत्रां लावन इगर्जी सजयल्यात. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माचो देखावो दाखोवपी गोठो लेगीत उबारला. गोंयांतली नाताळांची परब पळोवपाक देश विदेशांतले पर्यटक गोंयांत पावल्यात. नाताळां आनी नव्या वर्सा निमतान वेगवेगळ्या सुवातांचेर पार्ट्यो आनी कार्यावळी आयोजीत केल्यात. ह्या वेळार कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळचे खातीर पोलीस बंदोबस्त दवरला. कर्नाटकाच्या चित्रदुर्ग जिल्ह्यांतल्या हरियूर लागीं राष्ट्रीय महामार्गार कंटेनर ट्रक आनी स्लीपर बसी मदीं जाल्ल्या अपघातांत 5 जाणांक मरण आयलें जाल्यार जायते प्रवाशी जखमी जाल्यात. 5 जाणांच्यो कुडी मेळ्ळ्या जाल्यार 3 जाण बेपत्ता आसात अशी माहिती पुलीस महानिरीक्षक हांणी दिली. ह्या बसींत 32 प्रवासी आशिल्ले. हातूंतले 25 प्रवाशांक हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. मरण आयिल्ल्या मदीं ट्रक चालकाचो आस्पाव आसा जाल्यार बसीचो चालक फरार आसा. ह्या अपघाता उपरांत बसीक उजो लागलो. ही बस बंगळुरूच्यान गोकर्ण वताली. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या
नव्या तशेंच पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.